सगळीं उबी रावया. सान फ्रांसिस शावेराच्या रिलिकेचे दोबाचीक दाखोवणेक 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमतीन मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाल बापा काळा खाली तो मनशा कापयताय आकारताय आनी पाठयताय. बाग्योन फ्रांसिस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिन वाजता. तुज्या पुताच्या कुर्साचे नोदो थिरावन ताचे मोन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रिलिकेची दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पयत कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदीक मोनान तुवें दिल्ले मिसांव सोबागेलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवासो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगोटणारा आमकां कर. आमेन. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. देवाच्या मोगाक तीर रावून सासणाच्या जिविताक तयार जावया. भावार्थ, बोरवोसो आनी मोग हें जावन आसा आमच्या क्रिस्ती धर्माची सोतांक. देव आमचो रचणार हें आमी सोत मानता. आमच्या मना उपरांत देवाचे वेंगेन आमी वचूंक जाय हो आमचो बोरवोसो. देव आमचो मोग कोत्ता हें सोत आयज ह्या नोवेनान वांटो घेतना संवसारी वस्तूक फाट करूंक स्वर्गार वचपाचो आवंडो आमच्या मनान आसूंक हें पवित्र मिसा बेटेन मागुया. आनी कल्पना मतें धरून ह्या पवित्र रितीन आमी वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दोग धरुया. स्वर्गार वचपाचो आवंडो आमच्या दोरेकल्याच्या काळजांत कांय फावटी आमी किल्ल लावंक विसरल्यांत आसतलीं. संवसारी वस्तूंक आमी मोल केलां आसतलीं. हे तरेन आमी पातक केला. सगल्या पातकांची दोग धरून देवाची आनी एकामेकाचें बोगसणे मागून सगलीं बाराबर म्हणुया. हांव म्हजो गुन्यांव सांगता. मोलाची तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदां सांगवार मारे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाची मागता. सोरपदवेदांत आमची काकलत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Krista
प्रार्थुया ह्या वेळार आमची मागणी आनी गोरसो बापा मुखार आमी दवरुया. हे नोव्यान भेटयतात सियाना फेर्नांडीस, बासिलो दी कॉस्टा, थियोफिल de Souza, Porto de Souza आनी पास्कुआल नोरोना हांच्या बसत मागता आसतना हेरीतपणी जे कोण आपणाचो वाडदीस समारंभात तांचोय उगडास आमी करुया. मागूंक लायला आपलो वाडदीस समारंभता क्लेस्टन मार्टिन्स. तेच भाशेन हेरी जी कोण आपणाचो वाडदीस समारंभात तांचे बसत मागुया. काजाराचे वरस समारंभात तांचो उगडास आमी सान करुया. खेरीतपणी आयज आमची पवित्र सभा बागेवन जोस्तीन ह्या रोग साक्षाची समर्पण करता. आपल्या रोगता वरवीं जेजूक ताणें साक्षीत जार तो जावंक पावलो. आमच्या दिसपटी जिवितांत जेजूक परगटूंक ह्या भाग्यवंता लागीं आमकांय विनोती मागुया. सोर जाणार सोर पदवीदारा खुर्साचें पिशापण तुज्या रोग साक्षाची भाग्यवंत जोस्तिनाक तुवें जेजू क्रिस्ताची अगुणीत जाणवायेन ओळखूंक पावयलो. ताचे विनोवणी मानून घेवन आमी कसलें खोटें शिकोवणेक फसो नासतना बाबार्थान तीर रावंक आमकां करपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव. तुज्या ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेतान रासवड चलयता सस्तांच्या सस्ताक आमेन. भाग्योन जुडाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या भोव मोगाल भावा भयणीनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदुतांनी तुमकां कितें शिकयलां ताचो उगडास करात. तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान प्रार्थना करून देवाच्या मोगान तीर रावात. आनी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकुतीन दितलो ते सासणाचें जिवीत घेवंक तयार रावात. दुबावतात तांकां समजायात. उज्यांतली निवारूंक जाय तांकां वाटायात. हेरांक सोत्राय घेवन काकलूट दाखयात आनी तांच्या पातकी जिविताचो वसो लागला त्या आंगल्यांची पर्यान वीट दवरात. तुमकां पातकांतली सांबाळूंक आनी आपले मोहिमे मुखार निरपराधी दवरूंक शक्ती आसा त्या आमच्या एकल्याच देवाक आनी तारोकाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी मोहिमा, तोरपण, अधिकार आनी बळ सगळ्या काळा आदीं आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो वतमो. तानेला तुका देवा म्हजी कूड अंतरेकता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. म्हजें वण तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवांक. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Tu solves pora, tu solves pora, tu solves pora, tu solves pora. क्रिस्ताचे शिकवणेन ग्रेस जावन सोम्या जेजूच्या नांवान देवा बापाक आर्गां दियात.
salve spora, soy salve spora, soy salve spora, soy salve spora. Sorvespo तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मार्गो परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्याक. जेजू आनी शेस परतून जेरुसलेक आयले आनी जेजू देव मंदिरान भोंवन आसतना मुखेल याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे शिवी आयले. तांणी तांकां म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा, वो अशें करपाक तुका सोत्या कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचार करतां. म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारांत हांव हें अशें केलां तें तुमकां सांगीत. जुवांवचें स्नान स्वर्गार तावन की मनशां तावन आयलां, सांगात पळोवया. आनी ते आपणाच भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गार तावन अशें आमी म्हणत जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक सोत मारलें ना? पूण मनशां तावन अशें म्हणून आमकां ताकत ना. ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगलो लोक जुवांव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून ताणें म्हणलें, आमी नकलो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारांत हांव अशें केलां तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. कसल्या अधिकारांत हें तूं कोत्ताय? जेजू गायज फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी विचार केलो. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, आयचो नियाळ कोत्ता आसतना एका घडणेची एका काणयेची म्हाका उगडास जाता. एक फावटी एक मनीस एका शॉपार गेलो आनी शॉपार वचून ताणें आपणाक जाय त्यो वस्तू घेतली आनी तो घरा आयलो. घरा येतोच ताणें ज्यो वस्तू आपल्या पोतयेंत घातलेल्यो त्यो सगल्यो भायर काडल्यो. वस्तू भायर काडटोच निमाणी पोतयेंत एक सिल्वराचो कॉयन आसलेलो. आनी हो सिल्वराचो कॉयन पळोवन ताका थोटाक जालें. आपणें कांय हो कॉयन घेवंक ना, पूण हे पोतयेन कसो पावलो आनी ते चिंतीत तो रावलो. आतां ताचे मनांत जायते तरेचे प्रस्न आयले, कितें करूंक, दोतसो वा ना दोतसो. दुसऱ्या दिसा गेलो आनी हो कॉयन जो ताका सिल्वराचो मेवल्लो तो वचून ताणें पसरकाराक दिलो. आतां हो पसरकार चिंतूंक लागलो, हो मनीस एका सिल्वराचो कॉयन मेवल्लो, ताणें तो दवरूंक जातालो. आनी ते पासून ताणें ताका विचारलें, हो कॉयन तुवें दवरूंक जातालो, तुवें कित्याक दवरूंक नाय? ह्या वेळार ह्या मनशान म्हणलें, पळय, काल दिसभर म्हज्या मनांत दोग मनीस उलयतालीं. एकलो मनीस म्हणूंक लागलो, हो सिल्वर कॉयन तुका मेवला तो तुज्या लागीं दवर. तो म्हणूंक लागलो, तुका जाय जाल्यार तो दवर. दुसरो म्हणूंक लागलो, हो सिल्वर कॉयन तुजो न्हय, तो तुवें व्हरोन पोत्तून दिवंक जाय. पोत्तून ह्या दुसऱ्या मनशान म्हणलें, दवरल्यार कांय जायना, वायट जायना. पूण दुसऱ्या मनशान म्हणलें, तुजें तें तूं दुसऱ्याचें तें तुजें करूंक जायना, ते पासत पोत्तून व्हरोन दी. आनी ते पासत निमाणें हांवें चिंतलें व्हरोन तें तुका दिवं. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, हे दोग मनीस कोण उलयताले काय? एकलो बरो मनीस आनी एकलो वायट मनीस. तें जावन आसा आमचें कुसियेस. आमचें कुसियेस आमकां दर एकल्याक दिल्लें आसा, जे वरवीं आमी दर एकली जबाबदारी घेतात कसलेय निर्णय घेवंक. आयज जेजूक अधिकारान विचारूंक ते आयिल्ले आनी म्हणूंक लागले, कोणाचे पदवेंत वा कोणाचे अधिकारान तूं हें कोत्ताय? एके तरेन ते ताका प्रस्न घालून विचारूंक सोदी, कोणाच्या पदवेंत तूं ह्यो वस्तू कोत्ताय? प्रत्युशा भयणी बाबांनो, हो देखावो आमी सोजमतल्यात जाल्यार हाचो फाटलें की जें कितें घडलेलें ताची सोजमणी आमकां आसूंक जाय. आयज जेजूक ते कित्याक विचारतात काय? हें करूंक एक कारण म्हणल्यार जेजू जेरुसलेमाक गेलो आनी जेरुसलेमाक वचून ताणें देव मंदिरांत जे कोण विकताले, जे कितें धंदो करताले, ते सगळे ताणें भायर आयिल्ले, तांकां धांवडायिल्ले. आनी हें पळोवन आयज फारिसी आनी धर्मशास्त्री ताका विचारतात, हें करूंक तुका कोणें अधिकार दिल्या? एके तरेन ताची अधिकार कसली आसा ते विचार करतात. पूण जेजू तांकां म्हणटा, ह्यो अधिकार कसली आसा ती तुमकां जबाब दिवंक म्हाका फावना. अदीक करून तो तांकां हो प्रस्न घालता, तांकां आनीक दुबावान उडयता. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, आमकांय दर एकल्याक ही जबाबदारी पदवी दिल्ली आसा. पूण ही पदवी कसली काय? पदवी देवाचें राज परगटूंक. आनी ते पासून आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां म्हणटा आयकलां आमी, देवाच्या मोगान तीर रावात, कारण होच आमचो बाबार्थ, तोच बाबार्थ आमी परगटूंक जाय. आमच्या दिसपटी जिवितांत तूं आनी हांव कितलो वावुरता काय हें देवाचें तीरपण सांबाळूंक.
आमचें भावार्थी जिवीत आमी कितलें सांबाळटात काय हें देवाचें राज विस्तारूं. आयज आमी बागेवन जुस्तेन ह्या मार्तिरेची परब कोत्तात. हो मार्तीर एक यात्नीक न्हय, एक व्हडलो बिस्म साहेब न्हय, पूण एक प्रधान सेवक कशें ताणें आपलें जिवीत चलयलें. पयलींच सावन भुरग्यांतपणांतान तो शिकपाक हुशार आसलोलो आनी ही हुशारकाय ताणें आपलें तत्व गिन्यान वापरून तो दुसरी शिकोवप करून हें देवाचें राज विस्तारूंक तो वावुरलो. म्हणटात की जायतीं बरोवपां ताणें केलीं. ज्या मिसाचे भेटेचेर पवित्र संस्काराचेर ताणें बरोवपां केलीं आनी ताची बरोवपां वाचून जायते जाण जे कितें हो धर्मी आसलोले, दुसऱ्या धर्माचे आसलोले, ते जेजूचेर आड वेताले, ते पासून जेजूक सोत मानूंक लागले. आपल्या जिवितांतल्यान बरोवपा वरवीं, आपल्या प्रवचना वरवीं ताणें जेजूक परगटलो. प्रत्युशा भयणी बाबून, आयज आमकां बरोवपाची गरज ना, आमकां आसा ताचेंच आमकां पुरो. जें शुभ वर्तमानांत आसा वो दुसरें धर्माचे चाली रितींत आसा तेंच आमकां पुरो. पूण हेंच आमकां पुरो जाता आसतना तूं आनी हांव कितलो वावुरता काय धर्म परगटूंक. आयज हो उलो आमकां दरेकल्याक क्रिस्ताक आमी परगटूंक, न्हय उतरांनी वो कोन्यांनी, पूण अदीक करून आमच्या दिसपटीच्या जिविता वरवीं. ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना, अदीक करून ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना सांते साक्रामेंत जेजूच्या कुडी रोगताची परब आमी समोर उमतल्या फाल्यांच्या दिसा. ही परब न्हयच आमकां भायलो दोबावसा जावंक, पूण अदीक करून आमच्या दिसपटी जिवितांत ह्या खोऱ्या उंड्या आनी सोऱ्या रुपांत येतोल्या जेजूक सोत मारूंक, ताका आमच्या जिवितांत परगटूंक, अदीक करून देवाचें राज आमचें करूंक ह्या मिसाचे भेटेंत आदार आनी कृपा दरेकल्याक मागून घेवया. सगळीं भिरावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या यज्ञीक भाव तशेंच माद्री भयणी क्रिस्ताची वळख दितना जायते कोस सोंसतात. देवान तांचें राखण करूंक आनी तांच्या वावराक बरो फोल मेळूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाची फुडारी आपलेपण सोडून पोरजेचे उदरगती पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. आयज नोवेनाची मांदावळ कोत्तल्या सिएना फेर्नांदीस, बाजिलियो डिकोस्टा, थियोफील डिसोजा, प्रुटो डिसोजा, पाश्कुआल नोराना ह्या वांगड्यांनी आपल्या आनी आपल्या कुटुंबाक जेजूक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आपणाचेर आनी आपल्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घेवंक बापा लागीं मागुया. सोडकींच्या बापाक आमची मागणी आनी गोरस आमी तुज्या मुखार दवरल्या. तुज्या मोगाक तीर रावन अदीक करून तुजो मोग दुसऱ्यांक परगटूंक तुज्या पुताचे कुरपेन आमकां पळय. हे मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गीत करुया. C24 पेज नंबर 38. मातीचे भांगर करून शकता तूं एका सुत्रान माती डोल आमचे जिणेंत भांगर करून पवित्र आत्म्यान तुजो पूत जैवम जेजू मोवीक वागार आमचे शीर बदलून आता जेजूचे जिवीत जावचें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेती पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेवं.
सर्वेस्परा बाबारताच्या गुटाची उपरासलोले दुस्माना विरुद्ध बाकीवन चुस्तीन सोगले सोक्तीन झुजलो त्याच परी ह्या गुटांनी देण्या मोनांत वांटो घेवन आमची आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बोलान सोयतीबोन जावंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काल जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सास्तांचे देवा सोर कालियान सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो जोस्तीन तुज्या रोग साक्षात जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत मारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली ह्या परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी ओशेताचे असोक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोल सुपन्नायक परचोलायताय देखून स्वर्गींच्या देवदूता संगाती आमी प्रथमेचेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायताव बाबा खरोच पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपले इस्कोशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान तेन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही मोच्या रोगताची कास नव्या आनी सासनीक कराराची हें रोगत भातकांचें बोग सोडे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत तें वारोतलें हें मोच्या उगडासाक करात Babartaco put porgotuja Sumia Jesu ami wondokata ami ekachitne pieta Tigitne poti tu bhavanesu ami tuche moron porgota बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर वेस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत पाडूय
पुनर्शोनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कोर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता आकवार मरी देवाची माई संगाती सान सुसे ती सोपोती भाग्योन धोर्म दता सान जुस्तीन सान सुसे वास आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सोर पदवीदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सस्तांच्या सस्तांक आमेन. आमच्या जिवितांत उदीक करून उदिकारांत आमी जेसूक परगटूंक सोदतात जाल्यार आमकां देवाच्या आदाराची गरज हेच प्रार्थना उच्चारता आसतना हीच कृपा आमकां दर एकल्याक मागून घेवया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुबस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडळाचे सुक्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर भाशण अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्छा बाबार्थाचेर दस्कार आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकपडान सांबाळ जो जियात अंद्रास फुट चलयता सस्तांच्या सस्तांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली Mokacha deva mocha
सगळीं भिरावया. प्रार्थुया. बापा, जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. भाग्योन जोस्तिनाचे शिकोवणेन पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या ह्या देण्या खातीर तुका सदां काल दिनवासूंक आमी आमची दिसपटी जिणी जेजूक आनी ताच्या खुर्साचें पिशापण मानून घेवंक आमकां करपा दी. तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोर्बेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोरपदविदा दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटात गीत करूया. नंबर R39, पेज नंबर 196. तुझ्या हातान माझो जेजू घालता तुका देखून विश्वासान जेजू दवरता तुझी गोठाय म्हाका दी. दुश्मन मुझे भी